हाऊस रिपेअर सर्टिफिकेट आतापर्यंत हाऊस रिपेअर सर्टिफिकेट पंचायती किंवा म्युन्सिपालिटी जे असले पळय न्ही ह्यो टायमार दिनासल्यो आणि ह्यो टायमार दिना म्हणून आता हांव सगळ्या लोकांकूय आव्हान करता की जेन्ना जेन्ना आपल्या घराच्या रिपेअर करपाक वचपाचें आहा तेंच्यांनी कायदेशीर हाऊस रिपेअर सर्टिफिकेट ही पंचायतींतल्यान किंवा ती म्युन्सिपालिटींतल्यान तेंच्यांनी हाऊस रिपेअर सर्टिफिकेट घेवची। हाऊस रिपेअर सर्टिफिकेट घेवपाक सुद्धा पंचायतीन नोटिफाय केल्या त्या प्रमाणे ते घर केदे आसा हे पळोवन तेका फीस जी आहा पळय ती चार्ज करची आणि विदिन 3 days हाऊस रिपेअर सर्टिफिकेट दिवची। कारण ही आमी दिता ती मूळ त्या घरात रावपी मनशाक जो हाऊस टॅक्स फारीक करता आमकां लिगल डॉक्युमेंटांनी वचपाची गरज ना। जेणी हाऊस टॅक्स फारीक करता तेणी जेन्ना हाऊस टॅक्स फारीक करता ती पावती लायली, लायट आणि उदक बील हाजी पावती लायली काय ताका डायरेक्टली ती आमकां ते घर कोणाच्या नावार आसा, तेजे 114चे नांवां कितल्या जाणांची आहा, तेजी एनओसी हाडली काय कितें हे विचारपाक बसपाची गरज ना। विदिन 3 working days वी वॉन्ट टू इश्यू द हाऊस रिपेअर सर्टिफिकेट हे इश्यू करप गरजेचें आसता आणि ते सगळ्या जाणांनी करचें ही म्हाजी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा।